नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक गोंयकारपणाच्या ह्या जस्ट कॅज्युअल ह्या कार्यावळीत आज आमकां जॉइन जाता स्टुडियोन बाब विरेश बोरकार सांत आंत्रेचे आमदार. विरेशाक आमी लास्ट 3 वर्सां पळयतात, पूण हालींचे जे असेंब्ली सेशन आमी पळयले तातूंत ताजो एक डिफरंटूच वेगळोच असो अवतार सो दिसलो आनी तातूंत ताणें गव्हर्मेंटाक सारकोच धारेर धरलो. आयज ह्या सगळ्या वस्तूंचेर तेजेशी भासाभास करपा खातीर हे सगळे गजाली उलोवपा खातीर जो प्रोटेस्ट जालो IITचो, मागीर तुजो चिंबेल जालो, मागीर आतां जो मोपा चल्ला, हे सगळे गजालींचेर भासाभास करपा खातीर आमी विरेशाक आपयल्या आनी पळोवया ताजें कितें म्हणणें आहा तें. विरेश बाब येवकार तुमकां. पयली गजाल म्हणजे IIT कोडार स्क्रॅप जालो, तुजो फर्स्ट रिएक्शन? पयलीं म्हणजे तुमकां म्हाका ह्या इंटरव्यूक आपयलो म्हणजे देव बरें करूं. IIT कोर्टार आतां कालचोच न्यूज आसा आनी फ्रेश सारको जो प्रोटेस्ट आमी केलो हेजे पयलीं तुमी पळयलो आसतलो. मेळावली सारक्या गांवांत IIT हाडपाचो प्रयत्न हो BJP सरकारान केलो. तेज्या पयलू काणकोणा सारक्या गांवांत थंय वचून ज्या पठाराचेर IIT हाडपाचो प्रयत्न केलो. मागीर सांग्या सारक्या एक भितुरल्या म्हणल्यार दोंगराच्या हितून वातावरणान थंयूय IIT हाडपाचो प्रयत्न केलो. धारबांदोड्या सारको जो गांव आसा थंयूय IIT हाडपाचो प्रयत्न केलो. म्हणजे प्रत्यक्षांत हो जो BJP सरकार आसा तो सगळे कडेन ज्या लोकेशन जी आसा ती एक गांवगिऱ्या वाठारांतली आनी एक इको नॅचरल बायोडायवर्सिटी आसलेले लोकेशन्स घेता आनी एक लँड डिलिंगेचो प्रयत्न जो आसा, जावं लँड कसो रियल इस्टेट बिजनस वाडोवपाचो हो प्रयत्न ह्या BJP सरकार करता हें दिसून येता. आनी जेन्ना आमी पळयताले की IIT कोडार ह्या गांवांत बसून हाडपाक सोदताले, आमचो जो प्रोटेस्ट आसा आमी लोकां वांगडा जो गांवकार आसा तेंच्या वांगडा रावले, आमी वचून मुद्दम तांकां मेळवले. आमची एंटायर रेव्होल्युशनरी गोवन्स टीम जी आसा, फॅमिली जी आसा ती गोंयभरांतल्यान गांवांत वचून विरोध प्रदर्शन केलें आनी आमी एक डायरेक्ट सांगलेलें की सेम जो मेळावली जालो तो त्याच पद्दतीन आमी हांगा पूर्ण तेंको जो आसा तो कोडारच्या गांवकारांक आमी दितले. आनी तेंच आमी सांगलें की कशेय भशेन आमी हांगा कसोच हाडपाक दिवपाचो ना. आतां हांगा कशें जाल्लें आसा, आयज हो BJP सरकार जो आसा, BJP सरकाराक मातूय पडलेलें ना की मिन्स लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन कितें प्रोजेक्ट हाडपाचे. आतां प्रत्येक कडेन ते प्रोजेक्ट हाडीत आसा आनी प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयत्न जो आसा तो करीत आसा. मात लोकल्सांक जावं तेंचे ग्रामसभेक घालून जावं लोकांक विचारून की बाबा हो प्रोजेक्ट हाडल्यार तुमी रेडी आसतले, तुमी फुडें वयतले काय ना, हें केन्नाच सांगिना. आनी मागीर ते म्हणटा की तुमी प्रत्येक प्रोजेक्टाक विरोध करता. काल तुमी पळयलो आसतलो जो लोकल आमदार जावं मिनिस्टर जो आसा सुभाष शिरोडकर, ताका प्रत्यक्षान वचून डिक्लेअर करचें पडलें. मुखेलमंत्री हेच्या पयलीं सांगतालो की आमी कशेय भशेन IIT हो हाडटलेच आनी हो जो IIT आसा हें जाय म्हणून. आयज तेजोच मिनिस्टर जावं तेजोच MLA बॅकफुटार वयचो पडलो. कित्याक लोकांचो विरोध आसलो आनी लोकांक ते नाकारले. आनी आमी सदांच सांगता रेव्होल्युशनरी गोवन्स आमचो पक्ष जो आसा तो प्रत्येक वेळा आमी कितें सांगता की लोकांक कितें आसा नाल्यार कितें करूंक सोदता नाल्यार लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवनूच करपाचें, तेज्या शिवाय करचें न्हू. आनी गोंय तुमी अशें विकूंक सोडचें न्हू, गोंय काबार करपाक सोडचें न्हू. आतां तुमी पळयतात फिजिबिलिटी त्याच लोकेशनार बसून ती जाग्याची फिजिबिलिटी थंय नासली. तुमी पळयता सगळे कल्टिवेबल लँड जेन्ना आमी गेले तेन्ना कुवागर आसली, थंय दोंगर आसल्यो, काजीची प्लांटेशन आसली, शेतां आसलीं. सो अशे जे डिपेंडंट लोक मेनली ST डॉमिनेटेड जावं बहुजन समाजाचे लोक त्या गांवांत रावता आनी ते जमिनीचेर कसयता. हे सगळे सोडून सरकारान मातूय तेंचे चिंतूंक ना आनी तेंच्यांनी डायरेक्ट म्हणलें आमी IIT हांगा हाडटा आनी हो प्रपोज आमी केल्लो आसा, फुडें आमी कशे भशेन ते करतले. सो हितून इतलेंच कळटा की लँड रेट्स जी आसा ती वाडोवपाचो प्रयत्न जो आसा हो BJP सरकार करता. जेन्ना सरावंडींग एरिया ज्यो प्रायवेट आसा तेंचो रेट्स ज्यो आसा त्यो वाडोवन दवरता. हांव तुमकां उदाहरण प्रमाणे सांगता. असोच जो IIT प्रोजेक्ट सांग्यार हाडपाक सोदतालो, हांवें आयकलां सांग्यार एक जागा घेतलेली आसा, ऑलमोस्ट 80 लाख स्क्वेअर मिटर जागा एक भायल्यान घेतलेली आसा. तेणें इन्वेस्ट केला त्या जाग्यात. ती कनेक्टींग टू कर्नाटका आसा, म्हटल्यार इतली एरिया तेंची आसा. म्हटल्यार तुमी चिंता 80 लाख स्क्वेअर मिटर एक सिंगल ओनरा कडेन मेवली ना ते कितेंय करूं शकता. तो टावनशीप करपाक शकता, आपणाचो व्हडली रियल इस्टेट लॉबी हाडपाक शकता. सो अशें समज जालें जाल्यार गोंयांत जागे उरपाचे ना. हे फक्त हो BJP सरकाराचो फक्त लँड डिलिंगेचो प्रयत्न आसा, लँड काबार करपाचो प्रयत्न आसा. विरेश, थोडक्यात हांव तुका विचारता, IIT आनी लँड डिलिंग हातून कनेक्शन कितें? तूं आतां म्हणटा एज्युकेशन इज डिफरंट, IIT म्हणटा ती सारकी डिफरंट. आनी तुजे पळय खंयची आतां GIM जाली, GIM जाली म्हणल्यार ते डेवलपमेंट जाताच. ओके,
म्हाका सांग प्रत्येक कडेन जेन्ना IIT येता थंय RGP मेलावळी जावं काणकोण जावं किंवा आतां कोडार जावं RGP थंय ओपोज करपाक आसता इट डज इट लूक लायक समथींग पयलू म्हणजे पर्यावरणाचो एक विशय आसा आनी दुसरो विशय जो आमी मुद्दमून सांगपाक सोदता की जेन्ना IIT हाडटात तुमी आतां सांगता तांकां 8 लाख 10 लाख 12 लाख स्क्वेअर मिटर जागो आसा आनी त्या जाग्यान आमी हें करता पण जी एक्चुअल रिपोर्ट आसा हो रिपोर्टाच तुमकां सांगता ते एक्चुअल रिपोर्टान सांगलेलें आसा की IIT समज हाडटा नाल्यार कमीत कमी 20 लाख स्क्वेअर मिटर जागो जाय आनी तो जागो थंय ना आनी सरकारा कडेनूय तो जागो ना तो फुडें करतले आतां तेकाच लागून कितल्योश्यो IIT जेन्ना आतां सेटअप केल्ल्यो आसा त्यो IITंक फूल फ्लॅश IIT म्हणून तांकां नोटिफाय जाल्ल्यो ना तशेंच तुमी पळयता आयज कितल्योश्यो IIT आसा आतां आमी धारवाड ह्या डिस्ट्रिक्टान IIT आसा तेंची त्या IITन बसून आजून पर्यंत फूल तेंची जी कॅपेसिटी आसा त्या एज पर दॅट कॅपेसिटी आजून पर्यंत स्टुडंट्स भरती करूंक ना समज तांकां दिसता तेंच्यांनी पयलू हांकां स्टुडंट्स जे आसा ते भरती पयलू जावपाक जाय आसले आनी तेजो रिपोर्टाचेर हें करून मागीर हाडपाक जाता म्हणजे मागीर तुमी फुडें कॉल घेवपाक शकताले तिसरें आमी म्हणटा की जेन्ना तुमी IIT हाडपाक सोदता तुमी असले गांवगिऱ्या वाठारांनीच कित्याक हाडपाक सोदता तुमचे कडेन जुवारी नगर सारको स्लम एरिया जी आसा जी एन्क्रोच इनलिगली केल्या थंय कितलोसो जागो आसा थंय तुमी हाडिना तुमी मोती दोंगर सारको जमीन आसा थंय आयज भायरसून येयल्या तेंच्यांनी इनलिगल एन्क्रोच केल्या थंय गव्हर्मेंटाचो जागो आसलो थंय तुमी करिना फुकट नगरी सारकी जमीन आसा थंय तुमी कित्याक करिना तुमी इंदिरा नगर सारकी जमीन आसा थंय तुमी कित्याक करिना सो अशी जे इनलिगली एन्क्रोच केल्या तेंचेर तुमी कांय एक्शन घेयना आनी थंय हाडपाकूय सोदिना पण गांवगिऱ्या वाठारांत ज्या गांवांत लोक रावता ज्या गांवांत लोकांची जमीन आसा आनी ती जमीन फुडाकार म्हटल्यार तेंच्यांनी कसेल तेजी जमीन म्हणून आमी म्हणटाले आनी कसेल म्हटल्यार कोसोवन तांकां रायट मेळटलो जो कुवाची जमीन म्हणटाले सो हें आयज सरकार कांयच बारीक समाजाच्या लोकांक सरकार पळोवपाक सोदना आनी आमी टॅक्निकली तुमकां सांगलेलें इंटरफियर करता हे तुमी IITक ओपोज केलो तर प्रायवेट युनिवर्सिटीज ज्यो येता ताका ओपोज कित्याक ना कजिनो कित्याक ओपोज ना पळय हांव प्रत्यक्षाक तुका सांगता प्रायवेट युनिवर्सिटीज जें बील हाडलें त्या बिलाक बसून आमी ओपोज केलो बेतूल सारक्या हितून प्रायवेट युनिवर्सिटी हाडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा पारोल युनिवर्सिटी थंय आमचो डेगली म्हणून आसा तेणें कंटिन्युअसली त्या हेका ओपोज केल्लो आसा आनी तो युनिवर्सिटी नाका म्हणून सांगलेलें आसा अशें न्हू की रेव्होल्युशनरी गोवन्स फॉर पर्टिक्युलर हेकाच ओपोज करता आतां आमी थिवेन तुमी पळयता आसतलो थंय युनिवर्सिटी हाडपाचो प्रयत्न केल्लो आसा थंय कोमुलदाद जागो आसा तो दिवपाक प्रयत्न केला सो थंय आमी ओपोज केला आतां युनिटी मॉल म्हणून चिंबेल येता थंय युनिटी मॉलाकूय आमी ओपोज केला तुमी पळयता हांगा काणकोण सारक्या फिल्म सिटी हाडपाक सोदता त्या फिल्म सिटीक बसून आमचे जे आसा थंय आमी ओपोज करता म्हणजे अशें न्हू की बाबा आमी पर्टिक्युलर IITकूच ओपोज करता आमी IIT असो न्हू आमी जे गोंया खातीर म्हणजे गोंयकारांक आनी गांवकारां खातीर जो प्रोजेक्ट घातक आसा त्या प्रोजेक्टान गांवकारांचो विध्वस्त जातलो त्या प्रोजेक्टा आमी विरोध करतले आमी लोकां कडेन रावतले समज लोकांक दिसता की तो प्रोजेक्ट जाय नाल्यार आमी लोक समज म्हणटा नाल्यार करूंक जाता बट लोकांक जेन्ना नाका म्हणटा नाल्यार आमी प्रत्यक्षात लोकां कडेन रावतले आनी तेजो क्लियर कट जे लोकांचो आवाज आसा तो आवाज आमी फुडें पूण गोंयच्या भुरग्यांनी IIT करप न्हू पळय आमी केन्नाच म्हणूना गोंयच्या भुरग्यांनी IIT करप शंबरांनी भुरगे हांव दाखोवंक शकता की जे गोंयच्या भायर शिकतात IITन पूण तांकां जर गोंयान जर सीट मेळ्ळी जाल्यार वॉट इज रॉंग गोंयान सीट मेळटली म्हणून कितें शुअरिटी आसा आनी कित्याक मेळची ना 50% इज रिजर्व फॉर गोवन्स खंय रिजर्व करता म्हणून सांगला 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर गोवन्स आतां म्हाका सांगा अजून पर्यंत मुखेलमंत्र्यान जावं कोणाचूच सांगना की 50% आमी रिजर्व करतले म्हणून आतां तुमी धरा NITन कितले रिजर्व आसा NIT आतां गोंयानूच आसा कितले रिजर्व आसा थंय सादे गोंयकारांक कामां मेळना जो हें सोडून दी रिजर्वेशन स्टुडंट रिजर्वेशन सोडून दी म्हणजे कामां मेळना हें म्हाका तुमी दाखया की NIT जी आसा NITन कितले रिजर्वड आसा गोंयकारांक कितले दिला सो डॉमिसायल बसून गोंयकारांची घेवन थंय NITक मेळटा हांव तुमी ते दाखया मागीर आमी सांगया समज 50% तुमी म्हणटा जाल्यार 50% दितले म्हणून कित्याक NIT जो NIT आसा IIT आसा तितून खंयच रिजर्वेशनाचे कांयच मुद्दे घातलेले ना आनी ते आसा नाल्यार तेंच्यांनी दाखोवचे परत हांव तुजे ते थियेच्या इशूआचेर येता प्रायवेट युनिवर्सिटी थंय कितलोसो तुमी हे केलो प्रोटेस्ट केलो आमी लोकां वांगडा थंय प्रोटेस्टान कंटिन्युअस रावले ग्रामसभेन आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे जे भुरगे आसले ते ग्रामसभेन रावले लोकांचो जो विशय आसलो त्या टायमार आमचो कंटिन्युअसली त्या थिवे जो युनिवर्सिटी हाडपाक सोदताले प्रायवेट युनिवर्सिटी तितून रावले आनी ऑलरेडी तेजी आतां मॅटर जो आसा तो कोर्टानूय घातलेलो आसा थंय जे वेल नोन हे आसा तेंच्यांनी सपोर्ट करून ते कोर्टान घातलेलो आसा सद्या विरेश म्हाजो एक क्वेश्चन तो परत IITचेर एकूच की IIT RGP ओपोज करता कित्याक नॉन गोवन्स येतले म्हणून पळय आमी IIT ओपोज करता नॉन गोवन्स येतले म्हणून न्हू आमी IIT ओपोज कित्याक करता तुमकां कारण सांगली एक कारण जें आसा ऑलरेडी
जो जागो रिक्वायरमेंट आसा IITक तो IITक 20 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार जागो जाय आनी हेज पर तो आतां तुमी समज कोडार पासून धरलो नाल्यार 12 लाख ते 10 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार जागो आसा. सो 20 लाख 8 लाख खंयच्यान हाडटले. सो तो ना. सो हितून क्लियर कळटा की सद्याक सरकार जो आसा सरकार फक्त दाखोवंक सोदता की आमी हाडटले आनी तेजी रेट्स म्हणल्यार सायडीची सरावंडींग एरिया जी आसा तेजी रेट वाडयतले आनी ती रेट जी आसा डबलीन टिबलीन चोबलीन ऑलरेडी जाल्ली आसा. तुम्ही हे सगळे जाल्ले ते जाले. आतां तूं मोपा पळय खंयचो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार रेट वाडटलेच. हय ओके इवन GIMचे थंय सायडीक बीन GIM ते 300 रुपयांनी जो प्लॉट आसले आयज ते 30-30 हजारांक जाला. हांव तुका स्ट्रेट सांगता ती गजाल कशी जाणा गोंयकारांनी IIT करप ना काय आमी फक्त टॅक्सी घेवनूच टॅक्सी चलोवपाची. ना IIT करप ना म्हणून आमी केन्नाच म्हणूना. RGPचो व्यू कितें IITचेर व्यू कितें आमचो RGPचो क्लियर कट व्यू आसा. IIT जेन्ना म्हणटा IITन आमचे एडुकेटेड कोणूय वचपाक सोदता IITन आनी तो बरो शिकपाक सोदता नाल्यार दे आर वेलकम. पण आमी हांवें कितें म्हटलां तुमकां की जे एनवायरमेंट आसा आमचो इकोसिस्टम आसा जो बायोडायवर्सिटी आसा ती काबार करून न्हू ही काबार करून हांवें तुका तोच ऑप्शन दिलो न्हू. IIT हाडपाक सोदता जाल्यार तुमी हाडा मरे जुवारी नगर जागो आसा जागो झुंबस्ती आसा इनलिगल आसा थंय भरला मरे जागो कित्याक हाडिना. IIT करपाक तुमकां जाय नाल्यार दोनापाल वयर IIT पार्क म्हणटाले थंय हाडा मरे वयर. तुमकां IIT करपाक जाय नाल्यार मोती दोंगरार हाडा मरे IIT. तुमकां IIT करपाक जाय फुकट नगर म्हापसा भरला जागो थंय हाडा IIT. थंय कित्याक करना. सो हांव तुमकां म्हणटा कितें तुमकां जेन्ना समज दिसता की IIT करपाक जाय जाल्यार तुमी ह्याच जाग्यांचेर कित्याक करता. आयज आमी शेतकार आमी शेतकारां वांगडा हांवूय एक शेतकारूच म्हाका खबर आसा की ती जमीन समज उगयतली आनी ती व्हडली करतली नाल्यार ताका कितलो कास्तीक लागता. ती शेतां रोयतली ते दोंगर करतले नाल्यार ताका वर्सांचो मेहनत लागता. आयज तेंचे भुरगे ल्हान भुरगे आसा ते मेहनत करता थंय. सो ती ऑलरेडी तुमी जमीन केल्ली आसा ती म्हणटा बंजर जमीन. तुमी येवन पळोवपाक म्हणजे सरकारान येवन पळोवपाक जाय आसलें न्हू. आतां तेंचोच मिनिस्टर कित्याक फाटीं सरलो मुखेलमंत्री आतां कित्याक फाटीं सरलो. तो म्हणटालो आमी करतलेच म्हणून. तेच्या पयलीं विश्वेश राणेय म्हणटालो आपूण करतलोच म्हणून. तो कित्याक फाटीं सरलो तेजी दोळ्यांतल्यान दुकां गवली. दुसरो क्वेश्चन उरलो तो पयलीं म्हणजे DLFाचो एक प्रोजेक्ट जो तुवें पयला रेश मागूं शकता. दुसरो म्हणटा तो कसिनोचेर तुवें कसिनोचेर रिप्लाय दिवंक ना. RGPन कितलो आसा हाजेर. पळय कसिनोचो तुमी विधानसभेन पासून पळयला आसतलें आमी कसिनोचेर हेज्या पयलीं उलयला आतांय उलयता हेजे फुडें उलयतले. अशें न्हू की बाबा आमी कसिनोच्या तेका आमी विरोध करूंकूच ना. आमी विरोध प्रत्येक वेळार केल्लो आसा. आमी तेंचो रेव्हेन्यू जो आसा तो आजून पर्यंत सारको घेयना तेजेर विरोध केल्लो आसा. आमकां लोकांक कितलो त्रास जाता जावं ते उदकान कशी घाण जाल्ली आसा ते तूं एसेंब्लीनूच करता पूण भायर रस्त्यार असो दिसोंक ना हरशी जसो दिसता तूं और तूं मनोज किंवा RGPचे तुजे दुसरे प्रोटेस्टांक तुमी दिसता तशें कसिनोचे फुडें अजून दिसोंक ना. कशें आसा आमी प्रत्येक वेळार सांगलां की जेन्ना लोकांक दिसता की असो इश्यू आसा आनी तो इश्यू आमकां फुडें व्हरपाक जाय त्या पद्दतीन आमी इश्यू घेतले. आमी केन्नाच म्हणोना की आमी इश्यू घेवन आतां तुमी पळया अशें न्हू आमी केन्ना इश्यू घेतलो तो काबार जायना अर्दकोट दवरपाक. आमी इश्यू काबार करपाक घेता. आमी इश्यू अर्दकोट दवरपाक घेयना आनी समज आमी इश्यू घेतलो जाल्यार तो काबार करतले. फाल्यां कोणूय येतलो की आमी कसिनोचो इश्यू कित्याक घेवंक ना हेजो इश्यू कित्याक घेवंक ना तशें न्हू. लोक जेन्ना वांगडा येतले आमी प्रत्येक वेळार म्हणटा की लोक आसा त्या टायमार आमी वांगडा तेंच्या वांगडा रावन काम करतले आनी ते विरोध प्रत्येक हेचेर करतले गोश्टीचे. वीरेश एसेंब्लीचेर तुवें उरलेलो तो उल्लेख केलो. एसेंब्लीचेर उलयता आसतना ह्या एसेंब्लीन तुका आमी एक वेगळोच रूप दिसलो तुजो. तुका ती मॅच्युरिटी येवपाक ऑलमोस्ट एक 3 वर्सां जाली. हाव डीड यू मेक इट. कोणाचो सपोर्ट मेळ्ळो. पळय कशें आसा जाणा आमी जेन्ना सुरवात केल्ली हांव एक पॉलिटिशियनूय न्हू आनी पॉलिटिकल बॅकग्रावंडांतल्यान येयल्लो ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष जल्माक येयलो लोकांचो जो ग्रासरूट लेवलाचेर इश्यूज जे आसा ते अंडरस्टँड जावन आमी फुडें सरले आनी तेच इश्यूज घेत आमी इलेक्शन 2022 इलेक्शन लडलें. इलेक्शनाक जेन्ना हांव निवडून येयलो तेन्ना निवडून आमकांय खबर नासली कसो प्रोसिजर आसा कितें ना तें. आमी ल्हव शिकपाक लागले आनी शिकता आसतना जावं आमचो मनोज परब जावं बाकीचे आमचे जितले वांगडी आसा हेंच्या सगळ्यांक एकठांय घेवन आमी कशें एसेंब्ली हँडल करपाची कितें करपाचें हेज्या बाबतींत शिकताले. एसेंब्लीचे जे हे आसा कामाक आसा एसेंब्लीचे तेंचे कडल्यान आमी फिडबॅक घेताले. एसेंब्ली सेक्रेटरी कडल्यान फिडबॅक घेताले. लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरी कडल्यान फिडबॅक घेताले आनी कितें कशें घालपाचो हो सगळो प्रोसेस जो आसा त्या टायमार आमी एक एसेंब्ली जायसर शिकत रावले. आतां ह्या एसेंब्लीन आमकां खुबसो हातभार लायलो तो म्हणजे मनोज परबान तसोच अजय खोलकर जो आमचो ट्रेजरर आसा सद्याक तेणेन खुबसो हातभार लायलो. तसोच लुसियो रोंकन जो म्हाजो PS आसा तेणेनूय आपणाचो मिन्स कशें आमी हँडल करपाक कित्याक आमकां जो गेल्या 3 वर्सांनी आमी वाचलेले आसा कितें शिकलेले आसा कितें जावंक ना कितें आसा आनी कितें करपाक जाय
तेजें आमचें हें केलें आनी तशेंच आमचे खुबशे वेल विशर्स आसा, खुबशे इंटलेक्च्युअल्स आसा जे बॅकएंड आमकां काम करता. आमचे जे बिलां आसा जावं आमचे जे कायदे आसा ह्या कायद्यान ड्राफ्टींग करपाक लागून ते कायदे कशे फॉवर्ड करपाचे, जेंच्यांनी कितलींशीं वर्सां अपेक्षा धरलेली बाकीच्या सरकारां कडले की ते करतले म्हणून, मात तेंचे कडेन जावंक ना. जावं ते आमदार पासून तांकां दिले पासून जाल्यार तेंच्यांनी फुडें घालूंक ना. सो तो आवाज कसो आमी फुडें व्हरतले हेजो जो बॅकग्रावंड जो आसा तो सगल्यांचो हातभार लागला. त्या कारणाक लागून ह्या विधानसभे सेशनान आमचो जाता तितले आमी प्रयत्न केले की गोंयकारांचे विशय जे आसा ते विधानसभेन हाडपाचे आनी तेंचो सुटावो करपाचो. कित्याक सरकाराचें काम आसा की लोकांक जे त्रास जाता ते विशय सुटावे करपाचे आनी हेज्या फुडें पासून आमचें जेन्ना काम आमी हें करतले तेन्ना पासून आमी जो आवाज आसा तो काडटले फुडें. फाटल्या एसेंब्लीन आमी पळयले तूं जेन्ना यू वर रनींग इन टू द वेल तुज्या वांगडा ओपोजिशनूय सगळे धांवताले, विजय म्हण युरी म्हण. सो कॅन वी टेक इट एज अ फेस वॅल्यू की आमचे ओपोजिशन सगळे युनायटेड जाता म्हणून आतां, पळय एक ऑर हॅज RGP फायनली जॉयन द ओपोजिशन? पळय एक वाटेन आमकां अशें दिसपाक लागलें जेन्ना सुरवातीक आमी इंडिविज्युअली हांव पासून इश्यू घेतालो, पण हांवें रिक्वेस्ट केली सगल्यांक की पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जो बील आसा, जो आमी कायदो घालता तितून आमचें रेजोल्युशन जें लागलेलें ते रेजोल्युशनाक सगल्यांक हांवें प्रत्यक्षात रिक्वेस्ट केली की तुमी हेका तेंको दिवपाची गरज आसा. कित्याक हें फक्त म्हाका लागून न्हू जावं रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक लागून न्हू, हें प्रत्येक गोंयकारांचो प्रश्न आसा आनी हो गोंयकारांचो प्रश्न कसो सुटावो करतलो हेजो जो निर्णय आसा हो सरकारान दिवपाक जाय. आनी तेका लागून आमी तें रेजोल्युशन मांडलें, सगळ्यां कडेन गेले आनी तितून म्हाका एक बरें दिसलें की चडशे जे ऑपोजिशन आसा तेंच्यांनी तेंको दिलो, ते एटलिस्ट उलयले तरी आनी ते उबे रावले. आनी बाकीच्या पासून कितेंय प्रश्न आसले तितून आमी एकामेकाक म्हटल्यार जो आवाज समज आमी घातला, बिलां जी आसा ती विरोध करता जावं आनी कितें कायदे ह्या सरकार जो हाडपाक सोदता तेका विरोध जेन्ना आमी करताले तेन्ना एकजूट रावन तो विरोध प्रदर्शन आमी केलो आनी तेजो लाभ जो आसा तो सगळ्या गोंयकारांक मेळटलो. आमी म्हणटा की गोंयकारांचो आवाज हो खूब गरजेचो आसा आनी तेका लागून आवाज घेवपाक लागून सगळ्यांनी एकचारान रावन तो आवाज फुडें काडलेलो आसा विधानसभेन. फुडें कशें कितें जाता तें हांव तुमकां आतांय सांगपाक शकना, पण सद्याक तरी जेन्ना तेंच्यांनी युनायटेड ओपोजिशन जालें जाल्यार RGP तेज्या वांगडा आसतलें. पळय आतां सद्याक तरी हांव तें डिसिजन तुमकां सांगपाक शकना, कित्याक जो विचार आसा तो विचार ब्रॉड आसा, तितून डिफरंट. आतां पळय प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी आपणाच्या लेवलाचेर काम करता. आतां तुमी पळयलां आसतलें आप म्हणटा आमी 40 मतदारसंघान लडटले, तुमी म्हणटा काँग्रेसांनी एक स्टँड पयलू घेतलेलो की आपणाचो 40 मतदारसंघांनी लडटले. गोवा फोर्डांनी स्टँड घेतलो की तेय 40 मतदारसंघांनी लडटले. सो ते आतां तुमकां हांव सांगपाकूय शकना की आमी एक विचारान एक सांगलें आनी मागीर भलतेच कितें जालें, तशें जावपाक जायना. सो तो टायम येणाऱ्या काळान तें कळटलें कशें कितें आसा, कोण कितें आसा, तेजेर आमी सारको विचार करून तो फुडें वयतले. फूल पार्टी आमचो कोर कमिटी आसा तितून एनी इंडिविज्युअल पार्टी अगेन्स्ट BJP, RGP जावं, आप जावं किंवा काँग्रेस जावं गोवा फॉरवर्ड जावं, कॅन दे वीन ऑर फॉर्म द गव्हर्मेंट ऑन इट्स ओन? पळय कशें आसा तें लोकांचेर आसा, आमी काम करपाचें. पूण तुका कितें दिसता यू आर इनफ, खूब वर्सां जालीं तुका आतां पॉलिटिक्सान, आतां ना म्हणल्यार 5-6 वर्सां तरी जालीं. सो यू नो इट बेटर नाव आतां की BJPक हारोवप हे इजी टास्क न्हू, अँड फॉर्मिंग अ गव्हर्मेंट ऑन युअर ओन इज इट अ पॉसिबिलिटी? पळय कशें आसा तें ओपोजिशन जर युनायटेड जायना जाल्यार पळय कितें आसा जाणा, आतां आमी म्हणटा की युनायटेड जावपाची गरज आसा जावं आनी कितें, मात फाल्यां युनायटेड जालें आनी कोण समज दुसरे कडेन गेले जाल्यार तितून तेजो दागूय आमकां लागतलो. सो आमकांय ते चिंतता आसतना विचार करता आसतना ते चिंतून सारकें करपाक जाय. आनी जेन्ना आमी पळयता की कितें जातलें कशें जातलें, आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स फॉर्म केल्ली पळय तेन्ना आमीय चिंतून आसलें की आमी कितें करतले. आमी चिंतलेलें की आमी सरकार करतले आनी सरकार घडोवपाकूच आमी काम केल्लें. तितून आमकां ऑलमोस्ट अरावंड 10% आमकां वोट शेअर गावली. हांव निवडून येयलो, आमी चिंतलेलें आनीक आमचें निवडून येतलें, बट तें जालें ना. सो फुडें वचून आमी एक फ्रंट मिन्स एटॅकींग द एग्रेसीव मोडान वचोन आमचें कितें काम आसा तें आमी करतले. पण ते निर्णय जो आसा तो निर्णय आमी घेवपाक शकना, तो निर्णय लोकांचो आसा. लोकांक कशें दिसता, फीडबॅक लोकांची कितें जाता त्या पद्दतीन आमचोय विचार जातलो. तसोय आमी आमचो पार्टीचोय लेवलाचेर आमी विचार करतले कितें करपाचो तो. कित्याक आतां तुमकां सांगलें तूं किंवा मनोज परब, आर यू ऑल ओपन फॉर प्री पोल अलायन्स विथ अदर लायक मायंडेड पार्टी? पळय आजून पर्यंत आमचो डिसिजन तसो कांयच जाल्लो ना. आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगता की आजून तरी तो डिसिजन जाल्लो ना. कित्याक आतां सद्याक खतखतें सद्याक जालां, सगळे आपापणाचे हितून उलयता. तुमी पळयता आसतले स्टेटमेंटाचे स्टेटमेंट त्या दिसा आपान म्हणल्यार आपूण 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी लडटले, आमी कशेंच फाटीं सरपाचे ना. 2 दिसांनी परत आनी एक स्टेटमेंट दिलो की आमी ओपन फॉर अलायन्स आसा. सो अशें खूब कितें कितें जाता. म्हणटल्यार
फ्लक्च्युएशन जे आसा तें दिसून येता. सो हांव तुमकां आतां तरी कांयच सांगपाक शकना, कित्याक आमचो पार्टी म्हाजो प्रत्यक्षात एक सिंगल हँडेड हांव डिसिजन घेवपाक शकना. सो आमची जेन्ना पार्टी कोर कमिटी मिटींग जातली, आमची इलेक्शन कमिटी मिटींग जातली, त्या मिटिंगेक आमी डिस्कस करतले, कॉन्स्टिट्युन्सी लेवलाचेर बूथ लेवलाचेर इनपुट्स घेतले आनी त्या बाबतींत आमी मागीर डिसिजन घेवन सांगूंक शकता तुमकां. विरेश, या तुका क्वेश्चन परत परत आयकून तूं वाजेलो आसतलो, पण तुका विचारता हांव परत. तुका RGPक बी टीम म्हणटा आनी फाटल्या तुका हांवें लास्ट टायम हांवें तुजो इंटरव्यू केल्लो 6 म्हयन्या पयलीं, तेन्ना मनोज परब टायगर येतलो म्हणून तूं म्हणटालो. ओके, आयलो आनी ताणें बोवाळूय खूब केलो टायगरान. टायगराच्या वांगडा एलिफंटूय येयलो आनी ताजे पूण सद्या आतां अशें म्हणटा की RGP इज कम बॅक जस्ट बिफोर इलेक्शन्स ओन्ली टू डिवायड वोट्स. पळय, खूब जाण खूब कितें कितें उलयतले, आमी ते उलयता पळय तेंचे घेवन बसना. आतां कोण बी टीम म्हणटाले जावं आनी कितें म्हणटाले, ते एक टायमार म्हणटा बाबा हे सारकें आसा, हे सारकें उलयता, आतां म्हणटा. पण आमी ते केन्नाच घेवन बसना. तेजे पयलूय खूब जाण कितें कितें म्हणटाले, इलेक्शनाचे पयलू 2022 इलेक्शना पयलूय म्हणटाले. त्या टायमार सेम आहलें, आतांय खूब जाण उलयतले. उलोवपाचे कोण उलोवपाक सोदता पळय तांकां उलोवनी. आमचें काम जें आसा तें आमी करतले. लोकांक खबर आसा, आमी जेन्ना गांवांत वयता लोक आमकां कितले रिस्पेक्टान हें करता आनी ते कितें अपेक्षा करता रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचेर तें आमकां खबर आसा. सो ते कोण उलयता तेजेर आमी घेवन बसना आनी आमचें काम जें आसा तें आमी स्थगीतपणे कंटिन्युअसली आमी ती करीत आसा. सिरियसली म्हाका एक सांग, RGP जर इफ दे गो ऑन देयर ओन, हाव मेनी सीट्स कॅन दे पुल दिस टायम? पळय, आमी आजून पर्यंत कॅल्क्युलेशन कांय करूं ना आनी गेले ते फावट पासून आमी कॅल्क्युलेशन करूं ना. आतां पासून आमी कितले सीट काडटले कितले सीट काडची ना हेजो आमी कॅल्क्युलेशन करना. आमचें काम आसा तें काम करपाचें कॉन्स्टिट्युन्सीनी. आमचे लिडर्स आसा, आमी तुमी पळयता आसतलो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष असो पक्ष आसा तो दुसऱ्या लिडरांक घेयना, तो आपणाचे स्वताचे लिडर तयार करता. प्रत्येक मतदारसंघात आमी लिडर तयार करता आनी त्या लिडरांक सांगता तुमी फुडें वचा. जसो जसो लिडर तयार जातलो, कित्याक एक आसता पॉलिटिकल पार्टीचो जो बॅकअप जो आमी एंटायरली बिल्ड करता स्टेट लेवलाचेर, आनी दुसरो आसता तो लिडरशीप क्वॉलिटी, आनी तो लिडरशीप लोकांक कसो घेवन वयतलो, लोकांचे प्रश्न कसो जाणून घेतलो तेंय आसा. सो तेका लागून कितें आसा, तो लिडरूय तितलोच गरजेचो आसा. सो तेका लागून आमी तांकां बिल्डींग करपाचें आमचें काम चालू आसा सद्याक. जाता तितले आमी जाता तितले मतदारसंघांनी आमचे लिडर्स आमी सारके बिल्ड करतले, तांकां फुडें व्हरतले आनी तांचो जो आवाज आसा तो प्रत्यक्षात लोकांक फुडें पावयतले. लोकांक तांकां एक्सपेक्ट करपाक जाय, म्हणजे ते तेन्ना आमकां कळटलें की एग्जॅक्ट कितले आमी लडोंक शकता आनी कितले आमी जिखोंक शकता ते. एक आतां IITचेर आमी खूब भासाभास केली, ताच्या मागीर आमी तुवें युनिटी मॉलाचेर उलयलो. म्हाका एक सांग, आमी येयल्या तेन्नाच्यान RGPचे एकूच पळयता, डबल ट्रॅकिंगाचे टायमार सुद्दां तुमी आसले. इज दीस द ओनली वे ऑफ डुईंग पॉलिटिक्स फॉर RGP, लायक हाव अरविंद केजरीवाल डीड इन दिल्ली? पळय, प्रोटेस्ट करूनच पॉलिटिक्स करतले तुमी? पळय, ओन्ली वे ऑफ डुईंग पॉलिटिक्स तो अशें जावपाकूच शकना. BJP जेन्ना विरोधान आसले तेन्नाय ते प्रोटेस्ट करताले. आतां विरोधक आसा तेन्ना प्रोटेस्ट करचोच पडटा, आवाज हो काडचोच पडटा. जेन्ना लोकलांचेर अन्याय जाता तेन्ना तो आवाज काडपाचो गरज आसता. अशें न्हू कितें आमकां उमेद आसा म्हणून आमी आवाज काडटा. हाका लागून आमचेर केसूय घातले. आतां मेलावलीची केस आसा, आजून पर्यंत आमचेर चालू आसा. चार्जशीट जावन आजून मीन्स ऑलमोस्ट फायनल हेका येयल्ली, पण आतां फुडें फुडें वचत आसा. सो अशें न्हू कितें आमकां उमेद आसा. अशें आमचे कितलेशे भुरग्यांचेर कंप्लेनी घातलेल्यो आसा. आमकांय दूख दिसता, कित्याक तेंचे आवय बापूय म्हणटा की बाबा तेंचेर कंप्लेन जाल्या, कोर्टान मॅटर चालू आसा. पण आवाज कित्याक काडपाचो आसता, लोकांक गरज आसा. आयज तुमी पळयतात जो युनिटी मॉलाचो प्रश्न येयला, युनिटी मॉलांनी सेम जाला. जे लोकल आसा, लोकलांनी विरोध केल्लो आसा, वेटलँड थंय आसा, बायोडायवर्सिटी आसा. लोकल सगळे लोकल चिंबलाचे लोकल जे आसा आनी ST मोस्टली ST विलेजीस थंय आसा, तेंच्यांनी सगळ्यांनी सांगलें आमकां थंय नाका म्हणून. हांव थंय गेल्लो, वताच्या कडार पासून सकाळी दनपारच्या टायमार जाणटी भुरगे थंय वताक रावले आनी तेंच्यांनी विरोध केलो. सो अशें न्हू की आमकां स्वताक दिसता म्हणून आमी विरोध करता, हो लोकांचो प्रश्न आसा. आनी बाकीचे म्हणल्यार आमी पळयता, आमी आमच्या सायडीच्यान आमी जो वुमन्स एम्पावरमेंटाचेरूय प्रोग्राम केल्ले आसा, आमी यूथ एम्पावरमेंटाचेर प्रोग्राम केल्ले आसा, आमी बेजीक नेसेसिटीचेरूय लोकांचें काम करता. कित्याक तुमी पळयता की उदक ना पासून जाल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे पयलू उबे रावता. खंयच्याय गांवांत आसूं आमची टीम वयता लोकांक घेवन, PWD आतां सर DDW, असो प्रत्येक कडेन आमचो आवाज आसात. उदक ना, लायट ना, हे बेजीक नेसेसिटी पासून लोकांक ना, तेजेर पासून उलयता. सो अशें न्हू की सगळ्याक हेजेर ओपोज केल्लो आसा. विरेश, लास्ट क्वेश्चन. असो बेश्टो एक वार घुंवता की विरेश इज नॉट स्टेईंग विथ RGP इन द नेक्स्ट इलेक्शन. पळय, विरेश घडलोच RGP वांगडा आनी RGP वांगडाच फुडें वयतलो आनी काम करतलो.
आतां खूब जाण खूब कितें कितें उलयता डिफरंट लेवलाचेर हें चालूच आसा. हेच्या पयलूय चालू आसलो एसेंब्लीच्या पयलूय खूब कोण कोण कितें उलयता कित्याक आमी मदींच आमचो जें काम आसलें तें स्लो आसलें तेका लागून खूब जाण एक वाऱ्यान उलयत आसले. पण रेव्होल्युशनरी गोवन्स वांगडा रावन जें काम आमी केल्लें आसा हांव एक फावंडींग मेंबर हांव फावंडींग स्टार्टिंगच्यान जेन्ना कांयच नासलें तेन्नाच्यान आमी हें केल्लें आसा आनी वावाद आमकां फुडें कसो व्हरपाचो हेजेर आमचे विचार आसा. आमी खंय वचपाचें आनी हें वचपाचें तेजेर आमचो विचार ना. आमी एक आयडियोलॉजी घेवन गेल्या ती आयडियोलॉजी कशी व्हरतली फाल्यां आमी खंय गेले जाल्यार ती आयडियोलॉजी उरपाची ना. सो ती आयडियोलॉजी कशी व्हरतले पळय हे आमचो सगळ्यांचो मेळोन विचार आसपाक जाय आनी गोंय साल्वार करपाक गोंय फुडले जनरेशनाक एक बरें गोंय दिवपाचो होच विचार घेवन आमी फुडें वयतले. थँक्यू विरेश बाब तुम्ही you, आपलो तुमकां. प्रेशियस टायम काडलो आणि आमची सगळी क्वेश्चनां आज हाताळली. एक क्रांतिकारी कसो तुवें ती सगळी क्वेश्चनां घेतली सगळ्यांची आन्सरां दिली. देव बरें करूं म्हणटा तुका आनी खूब बेगीन परत मेळया आणखी एकदां. तुमकां बीन देव बरें करूं. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.